गोय हे कोल हब जावपाचो प्रश्नूच येना। कोळशाचेर वीज निर्मितीचो प्रकल्प गोयान घालूंक दिवचे ना हे गोय सरकाराचे आदिसावन धोरण आनी निर्णय। एमपीटीक कोळशाचो विस्तार करूंक सरकारान दिवचो ना। गोयान कोळसो वापरपी स्टील उद्देगूय येवंक शकना। बेटेच हावको दाखोवन लोकांक खुबळावन घालचे न्ही म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकार विधानसभेत उलयलो। चानोरच्या हायवे रुंदीकरणाचेर पर्रीकारान आपूण जावन कोळशाचो विशय काडलो। लोकांच्या कानान तेल घालपाचो प्रयत्न करचे न्ही। खंयची गजाल कमोडिटी इज ट्रांसपोर्टेड और सोल्ड ओनली इफ देर इज अ डिमांड। बेठोच आपलो खंय कोल 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 म्हणलो म्हणून कोल आमी मार्मागोवानूच बंद करता हें तांकां सांगलें सुद्दां जाल्यार हो खंयच्यान कोळसो हाडटलो तो म्हाका खबर ना। हांवें क्लियर सांगलां की मार्मागोवा पोर्टान पयली गजाल की कोल आमी एक्सपान्शन करपाक दिवचे ना। एब्सोल्युटली क्लियर टर्मान हें सांगलें, दादा सांगलें। दीस इज वन। नंबर टू, कोल ट्रांसपोर्टेशन खंय जाता ज्या जाग्यार गरज ताजी आसता थंय। आतां हांव नकळो कोणें कारखानो बी प्रपोज केला जाल्यार थंय पावर प्लांट बी कितें कुडचड्या घालता जाल्यार म्हाका खबर ना। कोल फक्त दोन गजालीक नॉर्मली गरज पडटा मोठ्या प्रमाणात। बारीक प्रमाणात लागता का कोण काय म्हणपाकूय वचना। एक स्टील युनीट आसत जर तूं जाल्यार ताका कोल लागतलो, नाल्यार दुसरो पावर जनरेशन प्लांट आसत कोळशाचे जाल्यार ताका कोळसो लागतलो। हाज्या शिवाय कोळसो मोठ्या प्रमाणाचेर दुसऱ्या खंयच्याच इंडस्ट्रीक लागना। त्यामुळे हे दोनूय प्रपोजल गोंयान जाणें शक्य ना। कारण नंबर वन, कोळशाचो पावर प्लांट गोंयान घालप ना हाचो निर्णय केन्ना जाला। वी आर ओपोजींग एनी कोल बेस्ड पावर प्लांट इन द स्टेट। वी हॅव डन दॅट लॉंग बॅक। वी हॅव रिफ्यूज्ड एप्लिकेशन्स वीच केम इन 2002 and it is not accepted at all. स्टील प्लांटूय गोंयान जावंक शकना। जे थोडे बारके बारके आसा पळय ते फक्त पीग आयर्न तयार करता। मोठो स्टील प्लांट गोंयान जावंक शकना कारण गोंयचो ओर हो अत्यंत पुअर क्वॉलिटीचो आहा। त्यामुळे आमी लोकांक बेटे कानान तेलां घालचें न्ही, लोकांक आमी फटोवचें न्ही। लेट अस बी व्हेरी क्लियर दॅट देर इज नो कोल इश्यू एट ऑल। डोंट ट्राय टू जस्ट क्रिएट अ भूत तयार करप, आपणेच भूत तयार करप आनी मागीर थंय भूत आसा वचूं नाका म्हणून बोवाळ घालप हें लोकांक फसोवपाक बरें आसा। पण प्रत्यक्षान दॅट इज नॉट एंटिसिपेटेड ऑर वील नॉट हॅपन। फोंडेच्या सब डिस्ट्रिक्ट आयडी हॉस्पिटलान 39 दोतोरांचो उणाव, 14 नर्सी कमी आसात म्हणून रवीन विधानसभेन इशू काडलो। एके वाटेन हॉस्पिटलाची सिवेज फुडून रस्त्यार व्हांवता। सीसीटीव्ही चलना म्हणून रवीन भलायकी मंत्र्याक कॉलायलो। टॉयलेटीची दाराय गेल्यात। भलायकी खात्याक जमना जाल्यार आपल्या बोल्सांतल्यान दारा बसयात म्हणून रवीन तोमणोय मारलो। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फोंडा ड्यू टू ओवरफ्लोइंग चैम्बर्स ऑफ द सीवरेज पाइपलाइन, lack of proper doors of the ladies toilet, pathetic condition of the CCTV आणि आता पळयल्यार हांगसर टॉयलेटीक दार ना। बायलांचे लेडीज टॉयलेटीक वचपाक मेळना, संडासा वचपाक मेळना। आनी आमचे हितून पेशंट एक लाख जवळ वर्साक 1,22,000 म्हणजे 300 350 ते 500 पेशंट पर डे। स्नेक बायटाची इंजेक्शन थंय ना। जेन्ना ते पणजे धाडटात, पणजेच्या मडगांव धाडटात आनी तो मनीस मरता। हार्टाचे पळय डॉक्टर ना। डॉक्टर तुमचे कडेन 177 हे तुगेले वेकंट आसा सीट। डॉक्टर जवळ डॉक्टर्स वेकंट आसा 39 डॉक्टर वेकंट आसा। म्हणून अशे वेळार ते थंय हे वेकन्सी हे आसा। नर्सी जवळ 14 नर्सी ना। म्हणून अशे वेळार येदे व्हडले हॉस्पिटल आसा ते केटर करता सगळे फोंडा तालुका इवन वाळपयचे लोक येता। म्हणून हे सगळे तरेचे तुमी हे करपाक जाय। PWD आतां नकळो केन्ना करतलो ते PWD आतां 3 म्हयने 90 days दवरल्या ते कंप्लेन करपाक। विड्रॉ केलें पूण तूं एटलिस्ट कित्याक हें करतालो? तुगेले मेंटेनन्स बिल्डींग आसा, बिल्डिंगांनी मेंटेनन्स डिविजन आसा। हे डिविजनाचें काम कितें? हे डिविजनाचें काम कितें? बाकीचें आसा दारां बिरां जे सायडीची गरज ना दारांय तेच करतले। ती 3 दारां फायबरची आसा। ती 3 दारां तर हांव करपाक जाल्यार हांव म्हागेल्या पयशांनी करूंक शकता। पण ती टॉयलेटीक वचपा लागून तांकां वचपाक जायना, जागो ना। टॉयलेट संडासाची हेजी फायबरची दार आसा, दार डोर ती जी आसा ती जाल्यार हांव करूंक विचारता तुका। रिगार्डींग डॉक्टर्स 83 हे आसा पळय डॉक्टर पळय आसा ते 39 डॉक्टर्स कमी आहा ते। आमी वो
आनी विषय नर्सी, हो नर्सी, विषय 14 नर्सी ते कितें ह्याच म्हयन्यान आमी जीपीएससी पेशंट धाडल्या वता आसतना वाटेर मरता ताका लागून तुका म्हणजे काळजी घेवपाक सो हो जो प्रश्न आसा आमी वॉट एवर डेट कन्विनियंट टू यू वील हॅव अ मीटिंग एट पोंडा इट्स बिकॉज इट्स अ मेजर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वील आउटलाइन वॉट एवर इज रिक्वायर्ड and we'll take those issues forward and we'll minute it also so that whatever other than these issues you have then those can be addressed immediately. बेकायदेशीर पद्धतीन फॉरेन तंबाखू उत्पादनां विकपी एकल्याक मडगांवां पुलिशेन ताब्यात घेतलो. मडगांवां कोस्ता फॅक्टरी कडेन एक मनीस रिक्षेन भरून विदेशी सिगरेट आनी तंबाखू उत्पादनां विकता म्हूण टीप मेळटनाच पुलिसांनी एक्शन घेतली. आरोपी आख्या रावपी जयराम रावत मिर्झा जप्त केल्लो म्हाल सुमार 3.5 लाखाचो. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.